नमस्कार येवकार तुमकां हब एनकावंटर कार्यावळीन फाटलो शेनवार आनी आयतार आमी जे तरेन राजकीय घडामोडी पळयल्यो तेन्ना आमकां अशें दिसतालें की हो जो सप्तक चलता हो जो वीक चलता त्या विकांनी त्यो घडामोडी चालू उरतल्यो. पूण मागीर पळयलें की सोमार मंगळार म्हणसर त्यो आतां घडामोडी शमल्या आनी सद्या तरी कांयच बोवाळ सो दिसना. खरेंच हे सगळें शमल्या की आजुनूय चालू आसा, आजुनूय काँग्रेसीक भंय दिसता की आपले आमदार फुटून वतले काय ना. ह्या सगळ्या गजालींचेर उलोवपा खातीर आमी खास आपूण हाडिल्ले आसा गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे आदले अध्यक्ष गिरीश चोडणकर, काँग्रेसचे फुडारी. सद्या ह्या ते दिसा ज्यो घडामोडी जाल्यो तेन्ना एक मनीस प्रामुख्यान दिसतालो ते म्हणजे गिरीश बाब. गिरीश बाब, एक म्हणजे ते राती एग्जॅक्ट कितें जालें? 5 जाण गेले ते परत आयले, एग्जॅक्ट कितें जालें? डेफिनेटली आमी डिनाय करपाक शकना, कारण लोक सगळे पळयतात. आनीक ज्या तरेन 2 लिडरां कडेन आमी डायरेक्टली कॉन्फ्रंट केले, जे केन्नाच करनाशिल्ले. मेरवी नायका बाबतींत केल्ले, जेन्ना भुरगे गेले आनी तेन्ना गेले इंटेन्शन्स कळपाक लागली की आमी तेजो राजिनामा तो दितलो, तो मेरेन आमी रावले ना. आमी प्रोएक्टिवली तो स्टँड घेतलो आनी ती कॉन्स्टिट्युन्सी परत बिल्ड करपाक सुरू केली. त्याच लायनीचेर ह्या पावटी बी आमी जेन्ना हे 2 लिडर दिगंबर कामत आनी मायकल लोबो जेन्ना पार्टीचे अगेन्स्ट कॉन्स्पिरसी करून पार्टीक स्प्लीट हाडपाची तयारी तांणी केली दोगांयनी. ते BJPच्या वेगळ्या वेगळ्या लिडरांक मेळटाले. आमचो आसामाचो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा हो फॅसिलिटेटर आशिल्लो. हे दोगूय आनी दिल्लीची लिडरशीप जवळ जवळ तेणी लोकल लिडरशिपीक कॉन्फिडन्साक घेयनासतना, म्हणजे लोकल लिडरशीप म्हणजे मुख्यमंत्री सोडून बाकीचे कोण इनवॉल्व नासतना, म्हणजे मुख्यमंत्र्याक विश्वजिताक काबार करपाक तांकां हे दोगूय जाय आशिल्ले, म्हणजे स्प्लीट जाय आशिल्ली. सो मुख्यमंत्री डेस्परेटली आशिल्लो आनी ह्या मुवाक फेवर आशिल्लो. बाकीची तेंगेली सगळी संघटना ऑर्गनायझेशनांक इनवॉल्व नाशिल्ले. पूण तेणी डायरेक्टली दिल्ली लिडरशिपी कडेन तेंचे मिटिंग्स हे सगळे चालू आशिल्ल्यो आनी तो आसामाचो CM ते सगळे फॅसिलिटेट करतालो. सो हे लिडर्स दोगूय BJPच्या सगळ्या लिडरां कडेन सामील जावन आमच्या पक्षाक फुडें हाडपाचे प्रयत्न करतात. हे 2 जाण प्रामुख्यान जेंचेर आमी आतां डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन फायल केल्लें आसा स्पिकरा मुखार. सो जेन्ना आमकां हें कळ्ळें तेन्ना इमिजिएटली आमची सेंट्रल लिडरशिपूय इनवॉल्व जाली आनी लोकली आमी सगळे एक जावन पार्टी बरोबर खंबीर रावन ही आमी सद्याक डिफ्यूज केलां. सद्या डिफ्यूज केला. सद्याक डिफ्यूज केल्लें आसा. सो सद्या डिफ्यूज म्हणजे नॉट परमनंटली डिफ्यूज. जो मेरेन म्हणजे ग्रीड जी आसा, आस, पयशांची आस, सत्तेची आस, आनी जो मेरेन पक्षा कडेन प्रामाणीकपण नासता, आयडियोलॉजिकली कनेक्ट नासता, आनी ज्या मनशांक आमी सगळें दिलें, आतां मुख्यमंत्री पद दिल्लो जो दिगंबर कामत आसा, मग ताका दिवपाक कांय उरलें ना, सगळें दिल्लें. तो ह्या तरेचे भशेन वागता इतले एजीचेर जावन. एक तेजें एक गोंयांत भितर एक तेजें नांव आशिल्लें, एक्स चीफ मिनिस्टर, सगळे रेस्पेक्ट करतले. पूण तेणें आपले सगळे पणाक लायले एक तेज्या आशेक खातीर फक्त, म्हणजे पावराची जी आस आसा त्या आशेक. मायकल लोबो आयले जाल्यार 2 म्हयने सुद्दां जाले ना, ताका लिडर ऑफ ऑपोजिशन दिल्ली. सो तोय लिडर ऑफ ऑपोजिशन यूज करपाक लागलो BJP कडेन बार्गेन करपाक. आनी त्या हितूंतल्यान सगळ्यांच्या लक्षांत येयलें की इमिजिएटली एक्शन जावपाक जाय, जाल्यार एक मेसेज स्ट्रॉंग आमच्या लोकांक वयतली, आमच्या वोटरांक वयतली. हे आयले कशे? 5 जाण गेले म्हणसर आमकां इतिहास खबर आसा. हे अकस्मात सकाळीं सगळे आयले एज इफ एवरीथींग वॉज नॉर्मल. पयलीं राजेश फळदेसाय दिश्टी पडलो काँग्रेस हावसान, नंतर दिगंबर कामत एसेंब्लीन आयले, तांणी सांगलें कांय जावना. हे मायकल लोबोनूय सांगलें, केदारानूय सांगलें. सो आयले कशे परत? जे मनीस देवा कडेन फटींगपण करपाक शकता, म्हणजे दिगंबर कामतीची अपेक्षा कोणेंच करूं नाशिल्ली. कारण गोंयभर जाणां आशिल्लें की दिगंबर कामत म्हणटा तो देवा मान भीम. आनी दिगंबर कामतीन लीड घेतलेली देवा मुखार सांगणें करपाक ते महालक्ष्मीच्या देवळान आनी बांबोळी खुर्सा कडेन. दोगांची एक लोकां भितर एक जो फेथ आसा, एक जो धोड विश्वास आसा, ताका तोडो येयलो. दिगंबर कामत अशें करपी काय म्हणून देवा फटोवपाक शकता काय म्हणून
म्हणजे इतले लेवलाचे ते वचपाक शकतात ते तांकां मिडियाक आनी काँग्रेसच्या लिडरांक फट मारपाक. पण आयले काय येवना अजून हे 5 जाण? 5 जाण आयले न्ही. हांव येवन आता मेजता तुम्ही तांकां काय मेजिना नाही टेक्निकली आयले पण मनांतल्यान टेक्निकली ते कितें जालें जो मेरेन ते धाडस करनाक रिजायन जावपाक राजिनामा दिवन ते बाय इलेक्शनां वचपाचें ते 8 जाण नंबर जाता कोण पळोवपाक रावल्ले आसा. सो 5 जाण अजूनही मनांतल्यान 5 जाण अजुनूय तेंचे बरोबर आसात. ते रावतात ते 3 नंबराक आनी ज्या दिसा 3 नंबर तांकां लागतले तेन्ना ते मर्जराचे वाट पळयतात. पूण ते मर्जराची वाट पळयली जाल्यार सुद्दां ते मर्जर कितली ते वॅलीड उरतली खबर ना, कारण ही मॅटर सुप्रीम कोर्टा मुखार आसा आनी तेजी ऑर्डर केन्ना येवपाक शकता. एनीवे डिस्क्वॉलिफिकेशन म्हणजे मॅटर आमी कितें घातलां सुप्रीम कोर्टा मुखार की सुप्रीम कोर्टान हो जो कायदो आसा जितून भितर कन्फ्युजन आसा तेजें जें इंटरप्रिटेशन आसा तें करेक्ट करचें. म्हणजे 2/3 हाका अधिकार आसा काय ना पार्टीची सहमती नासतना, म्हणजे खंयची पॉलिटिकल पार्टीचें डिसिजन नासतना ताचे 2/3 आमदार एकठांय जावन ती पार्टी वचून मर्ज करपाक शकता काय ना हो एक क्वेश्चन ऑफ लॉ जो आसा तेजी क्लॅरिटी. सो सध्या जे 5 जाण आसा ते तुम्ही 5 जाण अर्दे मेजता म्हणजे तांच्याय वटेन आसा ते केन्ना वचपाकूय शकता अशें. ते आमचे वटेन आसा अशें आमी धरीत धरपाकूच शकना. ते येता फिजिकली ते मातशें तोंड दाखयतात ते आमकां म्हाका मेळटा ते ना सारकें आमी आसात आमी खंय वचपाना म्हणटा पूण लास्ट मनीस वयतलो हे सगळे करतात. पूण एक्चुली ते आमचे बरोबर तुझे 1 to 1 उलोवणें जालें खास करून दिगंबर कामतीं कडेन, कारण तांचे आनी तुमचे बरे संबंद आशिल्ले इलेक्शना टायमार येयले. बोथ ऑफ यू आर हेडींग तुमी ऑर्गनायझेशन आनी ते कॅम्पेन हेड करताले. सो विचारलें की वता वचना कित्याक वता काय म्हणून? म्हागेल्यान दिगंबर कामतीचे आमची बातचीतूच ना. ज्या दिसा CLPचें अनावन्समेंट जालें सो दिगंबर कामत ऑलरेडी हें करपाक लागलो की हे गिरीशान दिल्ली वचून आपल्याली CLP लिडरशीप आसा ती आपल्याक दिवना. मायकल लोबोक केन्ना केल्लो तेन्ना. सो गिरीशान आपल्याचेर अन्याय केलो ही तेजी भावना आशिल्ली आनी त्या दिसाच्यान आमच्या दोगांचें संभाशण. पूण तुमकां आतां चूक शी दिसना की मायकल लोबोक करपा नाका आशिल्लो, दिगंबर कामतीक केल्या एकादले ते रावताय आशिल्ले पक्षान? ही डिसिजन हांगसर जावना आशिल्ली. डिसिजन हांगा सगळ्या आमदारांचें आनी पार्टी वर्करांचें कन्सल्टेशन जाल्लें आनी तेजे नंतर दिल्ली तेणी बसका घेतली. जरी हांव ते दीस दिल्ली आशिल्लो म्हाजी मिटींग पयलीं काबार जाल्ली आनी तेजे नंतर डिसिजन घेवपाक ते बसलेले जंय हांव नाशिल्लो. पूण थंय जेन्ना डिसिजन तेणी ऑल इंडियाक घेतली, ऑल इंडिया डिसिजन कितें घेतली जर PCC प्रेसिडेंट आनी CLP हे दोगूय चेंज केले. ही पॉलिसी डिसिजन. म्हणजे फॉर एग्जाम्पल पंजाबाक काँग्रेसचो मुख्यमंत्री आशिल्लो, काँग्रेसचो सरकार आशिल्लो. जेन्ना सरकार पडलो नॅचरली मुख्यमंत्र्याक थंयच्या CLP लिडर मेळपाक जाय आशिल्लें. जर दिगंबर कामतीची अपेक्षा आशिल्ली हांगा ताका मेळपाक जाय आशिल्लें जाल्यार पंजाबाक आमच्या मुख्यमंत्र्याक CLP लिडरशीप मेळपाक जाय आशिल्ली. ना पूण हांगा फ्रेश इलेक्शन्स जाल्ले न्ही. पंजाबाकूय फ्रेश इलेक्शन जाल्लें. 5 राज्यांनी फ्रेश इलेक्शन जाल्लें. आनी जेन्ना फ्रेश इलेक्शन जालें बरें हें सोड 2012ची जी इलेक्शन आशिल्लें थंय दिगंबर कामत मुख्यमंत्री आशिल्लो. आमी 23 वयल्यान 9चेर पावले. तेजे नंतर CLP लिडर दिगंबर कामतीक करूं नाशिल्लो. सो दिगंबर कामतीक काँग्रेसची परंपरा खबर आशिल्ली. सो ताणें अपेक्षा करप म्हणजेच तेजी चूक आशिल्ली. मायकल लोबोक करप हे सारकें ना मायकल लोबोक जी केली ती आमची मिस्टेक आशिल्ली. चूक जाली. पूण खंय तरी विश्वास कोणाचेर तरी दवरतो न्ही जो पार्टी सोडून दिसता. सगळे कार्यकर्त्यांची म्हणणें आशिल्लें जावपाक पाहिजे की मायकल लोबो एग्रेसीव आसतलो आनी मायकल लोबो एक होप क्रिएट करतालो की आपूण फायट करतलो, स्ट्रीट फायटर जातलो, सगळे कॉन्स्टिट्युन्सीन हें करतलो. हो इतलो फटीक म्हणून मनीस दिल्ली कळना आनी आमकां गोंयाकूय कळना. म्हणजे एक फटीक म्हणचे म्हणून एक लेवल आसता न्ही तुजेर जेन्ना विश्वास कोणी दवरता म्हणजे सगळ्यांनी तेजेर विश्वास दवरून CLPचो लिडर केलो. एक दीस ताणें सरकारा विरुद्ध उलयलें ना. आनी अशें जालें सिट्युएशन. नॉर्मली ओपोजिशन लिडर हो सरकाराचेर अटॅक करता आनी सरकारांतले मंत्री जावं जे कोण आसतात ते ताका उत्तर दितात. हांगा उलटें जातालें. हांगा विश्वजीत राणे जो सरकारांतलो मंत्री आसा तो हेजेर लिडर ऑफ ओपोजिशनाचेर अटॅक करतालो आनी लिडर ऑफ ओपोजिशन ते डिफेंड करतालो. नॉर्मली गव्हर्मेंट डिफेंड करता, लिडर ऑफ ओपोजिशन अटॅक करता. हांगा मिनिस्टर
अटॅक करता आनी लिडर ऑपोजिशन डिफेंड करता तो ताका डिफेंड करीत उरलो तो पार्टीचे इश्यू घेतलो ना सरकाराचे अटॅक करपाक गेलो ना इम्पॅक्ट जालो पार्टीचे परफॉर्मन्साचेर फाटले इलेक्शनचो आतां म्हणसर मायकल लोबोक लागून डेफिनेटली तेजे नंतर आमकां थोडे जे थोड्या आमदारांक मागीर कॉन्फिडन्स दिवन तांकां लिडरशीप हातीन घेवपाक पडली फॉर एग्जाम्पल संकल्प युरी एल्टन मागीर थंय कार्लोस अशे थोडे लिडर्स मुखार येवन तेणी लिडर ऑफ ऑपोजिशनाचे रोल तेणी केलो प्रॅक्टिकली पळोवपाक गेले जाल्यार संकल्पान कितलेशेच इश्यू घेतले युरीन कितलेशेच इश्यू घेतले आनी एग्रेसिवली सरकाराचेर अटॅक करपाक कॉमेस केले आतां पयलें आमी तुमी लिडर ऑफ ऑपोजिशनाक काडलो पूण नवीन लिडर ऑफ ऑपोजिशन अजून परत जावना आनी काँग्रेसची ती परंपरा आसा की कितेंय लिडरशीप डिसायड करपाक ते टायमूच काडटा आनी नंतर मागीर प्रॉब्लम्स जाता फर्स्ट म्हणजे हांगा थोडी टॅक्निकल इश्यूज आसात सो आमी CLP लिडर जो खूब करून करपाची परिस्थितीन सद्या ना इतल्याच कारणान की आमी जे एक लेटर दिल्लें आसा त्या लेटराचेर पयलीं स्पिकरान डिसिजन घेवपाक जाय आनी अजून मेरेन स्पिकराक एक्चुली 5 मिनटाचें काम तें जेन्ना आमी एक लेटर दिल्लें पयलीं की मायकल लोबो हो लिडर ऑफ ऑपोजिशन CLP लिडर आनी ताका तुमी रिकॉग्नायज करात बींग अ सिंगल आमची प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी तेणी ते एक दोन दिसां भितर ऑर्डर काडली आज लेटर दिलें आमी आज त्या लेटराचेर बाबा थंय कितें प्रॉब्लम कितें आसा ते एटलिस्ट स्पिकर सांगात ना पूण तुमी तुमचो लिडरूय काडून ना न्ही की बाबा हाका बसया आमी काडटले न्ही ते तुमी अर्दे सांगला ताका काडा म्हणून हाका बसया सांगिना तें काम करतले कितें तें काम आमदारांचें आसता आमदार पयलीं सगळें कन्सल्ट करून तेंचे भितर एक ठरोवपाक जाय बाबा आमचो हो लिडर आनी तेजे नंतर आमी दिल्ली लिडरशिपी कडेन कन्सल्ट करतले आतां तुमचे कडेन विश्वासान आशिल्ले अशे कितले आमदार आसा हे 5 जाणांचो विश्वास सामको गेलो जेणी देवाक फुटले आनी देवाक फुटले आसता फक्त हांव तेंचे कडेन मागणी करता आमचे कलीग आमी तांकां तिकेटी दिल्ल्यो की ते जे मिस्टेक करतात देवाक फुटोवपाचें तुमी पक्षाक फुटयलें वोटरांक फुटयलें सगळें बरें आसा पूण गोंयकार भावार्थी जे देव भावार्थी देवाचेर विश्वास आशिल्लो तो हिंदू धर्मांतले आसूं क्रिश्चन धर्माचो आसूं मुस्लीम धर्माचो आसूं आनी तांकां एक फेथ एक विश्वास देवाचेर आसा महालक्ष्मी तर पणजेकार सगळे आनी खुबशे लोक मानतात जागृत देवस्थान म्हणून तशेंच बांबोळेचो खुरीस ते सगळे धर्माचे लोक थंय हें करतात आनी तेजेर विश्वास आसा थंय हें आसा म्हणजे हितूंतल्यान जालां कितें की एक रिलिजियस सेंटिमेंट्स लोकांची आयज डिस्टर्ब केल्या ह्या लोकांनी खास करून दिगंबर कामत यांनी पण आलेक्स सिक्वेरांचो स्टेटमेंट पळयल्लो हांवें ते म्हणटा की हो शपथ आमी घेतिल्ली की जर आमी सरकार केलें जाल्यार आमी फुडचे ना आमी सरकार करना म्हणटकीर ती शपथ लागना म्हणून कदाचित म्हाका दिसता आलेक्स सिकेर अशें स्टेटमेंट करपाक आलेक्स सिकेर हो विचार करून उलोवपी इफ आय एम नॉट रॉंग आय हॅव रेड इट समवेअर तो विचार करून डेफिनेटली ते खंय तरी कोण तरी मिसकोट केला आसतलो की आलेक्स सिकेर खंयच्या विशयाचेर उलयता तेजेर तो अभ्यास करता सो ही जी ओथ आसा पळय ती सरकार न घडयल्या जाल्यारूय लागू आसा ओथ कितें घेतली न्ही खंयच्याय परिस्थिती आमी पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षाक खंयच्याय परिस्थितीत परिस्थिती आलेक्स सिक्वेरा ते राती घरा रावलो आनी ताणें सांगलें की आमी तुमचे बरोबर आसा मागीर बातम्यो जाले की तो BJP बरोबर आशिल्लो म्हणून एक्झॅक्टली त्या राती तुमी तुमच्या बरोबर मेजलेलो तेका काय BJP बरोबर मेजलेलो हांव त्या तसो सामको सगळ्या आमदारा कडेन इनवॉल्व नाशिल्लो तरी आसतना इन्फॉर्मेशन मेळ्ळ्या प्रमाणे तो तेगेले फ्रेंड्स पर्स फॅमिली फ्रेंड्सां बरोबर आशिल्लो ही म्हायती आमकां आशिल्ली आनी डेफिनेटली तो BJP बरोबर नाशिल्लो दुसरी गजाल म्हणजे परत परत आतां जें चल्लां आनी आतां फाल्यां जर खऱ्यांनीच फुटले जाल्यार काँग्रेसी वयलो लोकांचो विश्वास डगमगता असो दिसना तुका डेफिनेटली खंयचीय अशी जेन्ना मूव जाता तेन्ना विश्वास डगमगतलोच पूण सगळ्यांत व्हडलो प्रश्न आसता देवा वयलो विश्वास वयता ही चिंतेचें कारण हें सगळ्यांक चिंतेचें कारण आनी म्हाका दिसता जे कोण वचपाक सोदता देवाक फुटोवन तेणी पयलीं आपल्या फॅमिली कडेन डिस्कशन करपाक जाय हाचेर खंयचे जे आमदार की देवाक फटयता म्हणजे तूं एक पातक करता थोडे बांबोळी खुर्साचेर पातक करता थोडे महालक्ष्मी देवळाचे हेचेर पातक करता दर्गाचेरूय गेले दिसता तुमी दर्गाचेरूय वचून दर्गाचेरूय गेले म्हणजे तिनूय धर्माचे जे फेथ आसा एक लोकांचो दृढ विश्वास आसता
देवांचेर आनीक ती विश्वास कोण तोडपाक दिना. पक्षा- तातूंतल्यान एक धार्मीक चीड निर्माण जावपाक शकता. तातूंतल्यान कितेंय जावपाक शकता हेंचेर. जे लोक खंयचोय चाळवलेलो जो आसा ते म्हणटा तुमी महालक्ष्मी देवीची फकाणां करतात, तुमी बांबोळी खुर्साची फकाणां करतात. ह्यो भावना तूं इमॅजीन करपाक शकना. लोकां भितर जी चीड निर्माण जाल्यार ती तुमी इमॅजीन करपाक शकता. तूं दर्गाचेर वयता आनी तुमी फकाणां करतात. तुमी सपोजूच घेवपाक जायनाशिल्लो. जर तुमचें इंटेन्शन आशिल्लें जाल्यार तुमी महालक्ष्मी देवळां वचून सपोज घेवपाक जायनाशिल्लो, बांबोळी खुर्सा कडेन वचपाक जाय. आमकां सांगपाक जाय आशिल्लें आमी सपोज घेयना म्हणून. हांगा एफिडेविटा पेक्षा शपथ चड रिलेवंट जाल्ली आसा. हय, तूं अफिडावीट सुद्दां तुवें एक फटींगपण करपाक टॉलरेट जाता. पूण तुमी एका देवाचे एक फकाणां करतात आनी एक फेथ जो लोकांचो आसा तो मोडपाक सोदतात. आनी हातूंतल्यान हांव चड ब्लेम करता BJPक, की BJP हिंदू धर्माचें हिंदुत्वाचें राजकारण करता. हांव ते म्हणजे कितें ते आतां देवळां बांदप म्हणप सगळें हें करतात. लोकांक बहुजन समाजाक खास करून फटोवपाचें हें काम. बहुजन समाजाक दिसता की खरें हिंदू खातीर करता काय म्हणून. हे हिंदू यूज करता, हिंदू देवांक हेणी यूज केले. हेजे पयलीं राम मंदीर बांदता आसतना बहुजन समाजा कडल्यान वीट घेतले आनी वीट व्हरून आनी पयशे कलेक्ट करता. पयशांचो हिशोब ना आनी ते वीट खंय आसात ते तांकांय खबर ना. तेजे नंतर तुमी पळयलें आसतलें गेले ते माध्यम प्रश्नाचेर हेणी घराणी घातली. त्या घराणी घातले नंतर जे लिडर आशिल्ले त्यांची परिस्थिती कितें जाली ही गोंयच्या लोकांनी पळयल्ली आसा. आनी खंयच्याय इशूचेर हे रिलिजियस सेंटिमेंट्स हर्ट केले म्हणून लोकांक हें करता. आतां केदी व्हडली रिलिजियस सेंटिमेंट्स हर्ट जाल्ली आसा. पयलीं एक मंत्र्याक संतोशी मातेचो दर्जो दिवन तेज्यो आरती केल्यो वयतात. आनी हेंच जर इथं नॉन BJPन केल्लें जाल्यार आयज ते बजरंग दल RSS सगळे केदो व्हडलो बोवाळ जाता आशिल्लो. पुलीस स्टेशनाचेर वचून पुलीस कंप्लेन जाता आशिल्ल्यो की आमचे देवीची फकाणां केली आनीक देवी. इमॅजीन करपाक शकता तूं ते लोक कोण कितले चिडले ते. आतां परत पळयलें जाल्यार हे स्प्लीट हाडपाक कोण इनिशिएटीव घेतल्या? BJPचे लिडर्स. ते म्हणटा आमचे कांयच रोल ना म्हणटा. आनी आमी जर करपाचें आसा जाल्यार अशें अर्दे करपा नाशिल्ले म्हणटा. मुख्यमंत्री स्वताक आमदारांक फोन मारता. मुख्यमंत्र्याचे स्टाफ आमच्या आमदारां बरोबर गाडयेन तेंचे फोटो आउट जाल्ले आसा. म्हणजे तूं कितें सांगपाक सोदता? मुख्यमंत्र्याक काय ना. सो मुख्यमंत्री तेणी स्टेटमेंट करचें की तुमी जर खरेंच हिंदू धर्माक सारकें मानता, हिंदूच्या देवांक सारकें मानता. बाकीच्या धर्माचें हांव उलयना सद्याक. हिंदू धर्माचेर तुमी देवांक सारको विश्वास आसा आनी हिंदू धर्माचेर तुमगेले सारके देवींचेर फेथ आसा जाल्यार तुमी सांगचें. BJPचे सगळे लिडरांक चॅलेंज करता. जे हे बहुजन समाजाक कळपा खातीर, कारण बहुजन समाजाक फटयले वयतात हिंदू देवांच्या नांवांचेर. आनी BJP लिडरां कडेन मुख्यमंत्र्या कडेन मागता तुवें डिक्लेअर करचें की जेणे कोणी देवाक फटयतात त्या देवाक फटयतात त्या लोकांक, हिंदू देवाक ज्या फटयला, आमची देवी महालक्ष्मीची देवीक जेन्ना फटयल्या सोपूत घेवन, असले लिडरांक BJPक एंट्री ना. हांव कापास जाल्यार मुख्यमंत्र्याक सांगता हो स्टेटमेंट करचो. म्हणजे तुमी जर हिंदुत्वाचें राजकारण करता म्हणून प्रूव जातलें. म्हणजे तुमकां हिंदू धर्माचें कांयच पडूंक ना. हिंदू देवाचें स्टेटमेंट करचो म्हणटात. स्टेटमेंट करचो न्ही मुख्यमंत्र्यान. BJP नाल्यार तुमी हिंदू देवाचें राजकारण करपाक बंद कर. हिंदुत्व हें राजकारण. हिंदुत्व हें हिंदू धर्माचें देवाचें धर्माचें केल्लें राजकारण. ते बंद करचे. ते बंद करचें. हिंदू देवाची फकाणां करची बंद करची. म्हाजो आनीक प्रश्न आशिल्लो पक्षा विशीं. पक्षाचे वयले विश्वास गेलो की एवरी टायम आमी काँग्रेसीक पयलीं म्हणटाले की काँग्रेसीक मत मारप म्हणजे भाजपाक आमदार घेवन दिवप. आतां तें खरें जाल्ले भशेन दिसता. BJPचो एक जो एजेंडा आसा की देशांत ऑपोजिशन आवाज हो काबार करप, तातूंतल्यान तेंची स्वताची कॉन्स्टिट्युशन ते हाडपाक सोदतात. आनी तें करतले जाल्यार काँग्रेस हो एकमेव पक्ष आसा देशभर जो देशभर तांकां सद्या विरोध करता आनी तेंच्या ऑपोजिशनाचो आवाज जाता. सो काँग्रेस काबार करप हे तांचो हेतू. ते खंयच्याय लेवलाचेर वचपाक सोदता आनी तातूंतल्यान ते टार्गेट कोणाक करतात? काँग्रेसीक. आनी ते एडवांटेज कोणाक दितात? तेंची ज्यो B पार्टी आसा ज्यो तेणी इलेक्शना खातीर हांगा हाडलेल्यो सगळ्यो, आयज तांकां तेणी एक्टिवेट केल्या परते. म्हणजे लोकांचो म्हणजे लोक फ्रस्ट्रेट जावप काँग्रेसीचेर, लोक काँग्रेसीचेर बेजार जावप आनी लोकांनी ह्या सगळ्या हाका एक तुकाय जबाबदार धरता सगळे जाण. कारण आमी पळयलें की टिकेट अलॉटमेंटाक तूं रिस्पॉन्सिबल आशिल्लो. तुमी त्या लोकांक हाडले जे पयलीं भाजपान आशिल्ले, धरून केदार नायक, धरून राजेश फळदेसाय वॉज इनक्लायन टुवर्ड्स BJP, धरून मायकल लोबो BJPनूच आशिल्लो, दिलायला आतां ही फुटले तांचीच नांवां घेता, दिगंबर एक ओल्ड BJPन आशिल्ले, नंतर आशिल्ले.
सो तिकेट एलोकेशना वेळार ज्यो ज्यो टिकेटी रॉंग दिल्यो ते लोक आतां फुटले. सो आर यू ऑल्सो ओनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी की आपली बाबा चूक जाली, आपूण ताका टिकेट दिवं जाय नाशिल्ली. सो तिकेटीचें डिस्ट्रिब्युशन हें एक मनशाच्या हातीन नासता. म्हणजे आमची ती BJP भशेन सिस्टम न्ही, जावं आमची त्यो रिजनल पार्टीची आसा ती सिस्टम न्ही. आमचो एक कंप्लीट प्रोसेस आसा आनी त्या प्रोसेसांत खुबशे लोक इनवॉल्व असतात. जरी हांवें जबाबदारी घेतली इलेक्शन नंतर की ह्या डिफिटाचो पूर्ण जबाबदारी, नैतीक जबाबदारी हांव घेता आनी हांवें पद सोडलें, पूण एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार तितूंत सगळे इनवॉल्व आसा. मेजर डिसिजन हो दिगंबर कामत घेतालो. दिगंबरान हांकां टिकेट दिल्ली. मायकल लोबो हाडपाचेच प्रपोजलूच कोणालें. काल ताणें एक स्टेट इंटरव्यूकूय सांगलां की मायकल लोबोक हाडपाचें हें पूर्ण आपणें हाडलें म्हणून. जे सटन गजाली ज्यो आमी भितर रुमा भितर डिस्कशन करताले भायर लोकांक खबर नासतालें. सो थंय म्हागेले कितलेशेच स्टँड जे आसताले आनी प्रत्येक स्टँडार हांव हट्ट धरून रावपाक ना, कित्याक हांव सांगता तेंच खरें म्हणून. सो एट अ पॉयंट आय यूज टू अपोज सर्टन थिंग्स. ह्या लोकांक अपोज केल्लो, मायकल लोबोक तुवें अपोज केल्लो नाका म्हणून? इनिशियली डेफिनेटली. केदाराक इनिशियली डेफिनेटली न्ही. हांव खंयचे जे भाजपाचे हे आसता तो इनिशियली म्हाजो डेफिनेटली सगळ्या हेंचेर अपोज आसतालो. पूण जेन्ना म्हाका ते मागीर एसेसमेंट दाखयताले, थंय जिखपाक जो आमी कॅन्डिडेट आशिल्लो आमचो तो शकनाशिल्लो, हेजेर वेगळे वेगळे सर्वे आमी चॅक करताले, थंय हांव मातसो मागीर कमी पडटालो की हांव तो फक्त हेच केलें जाल्यार आमी शेवट सरकार करपाक जाय, जिखपाक जाय. पूण जिखतकर ते वयतले रावतले काय वयतले हे डेफिनेटली मायकलाचो दुबाव गोंया बरोबर दिल्ली लिडर्सांक आशिल्लो. पयलींच दुबाव आशिल्लो. आनी तेजी जी एंट्री आशिल्ली ती एंट्री एक्चुअली 2 दीस सुद्दां दिल्ली लिडरांनी ब्लॉक केल्ली मायकलाची, ताका एंट्री दिवप ना म्हणून. कारण दिल्लीचे थोडे लिडर्स ठामपणे आशिल्ले की मायकल म्हणटा तो हॅबिच्युअल लायर टायप, म्हणजे सामको फटींग मनीस म्हणून, तो वयतलोच म्हणून. खूब विश्वासूय खूब आशिल्लो. पूण तें सिट्युएशन ज्या सिट्युएशनान हें जालें की आमचे सगळे आमदार गेले, दुसरे वेगळ्यो पार्टी येयल्ल्यो, स्पोर्ट्स स्प्लीट करताले आनी एक काँग्रेस जिखता हेजी एक सगळ्यांक विश्वास जालो काँग्रेस जिखता म्हणून. तितून भितर एक विनींग MLAs दिसचे लोकांक, तितून भितर त्या सगळ्या कॉम्बिनेशनाक एक उबारी मेळटाली. आनी तसो आमचो कॅडराचो सगळ्यांचो हें आशिल्लो, मेजॉरिटी कॅडर जे आशिल्ले ते मायकल लोबो. सो मायकलाक विनेबल म्हणून घेतिल्लो तुमी? एक कॉम्बिनेशन तुमी सगळेच पार्टी कॅन्डिडेट सगळेच दिवपाक शकनाशिल्ले आनी त्या खातीर थोड्यो आमकां रिस्क घेवपाक पडटाले आनी ज्यो घेतलेले आमी. ओके, लास्ट क्वेश्चन. आतां सद्या कितले दीस म्हणसर तुमकां दिसता की आपले हे 5 जाण जे भायल्यान वचून आयले म्हणटा तूं ते आनी तुजे एक्झिस्टींग बाकीचे लोक 6 जाण हे आडोवन दवरतले काय? आर यू ऑल्सो फोर्सिंग की खंय तरी स्प्लीट जातलीच? हे BJPचे सद्या राज्यांत तूं कांय सांगपाक शकना. ज्या तरेन जे पयशांची ऑफर्स तांकां पावता, अजून चालू आसा? अजुनूय चालू आसा पयशांची ऑफरी. आनी ते दुख्ख दिसता की पयशांच्या हेचेर राजकारण तूं म्हणजे पयशांचे हेचेर तूं पयशे घेतले आनीक सपोज जर फॅमिलीच सुखी उरपाना, तूंच थंय आसतलो काय नासतलो हो एक वेगळो दुबाव आसा. ज्या तरेन आमी पळयल्लें आसा, कित्याक गोंया भितर देवा मानपी खूब लोक आसा सगळे धर्मान. ते लोक कितें जायत आनी कितें ना म्हाका चड चिंता आसा हेंची. ह्या आमदारां परस तेंच्या फॅमिलीची म्हाका चड चिंता आसा. तांची बायली आसा, तेंची भुरगीं आसा, थोड्यांची नात्रां आसात. सो ते मुखाल्ले जे हे आसा दीस, ते प्रत्येक दीस ते चिंततले की आमच्या घरांतल्या फक्त थोड्या पयशां खातीर आनी पावरा खातीर देवाक फटयलो म्हणून. आनी देवाक फटयलो तो मनीस केन्ना सक्सेसफूल जालो ना. हें दिगंबर कामतूच सांगतालो खूब फावटी की देवाक फटयता पळय तो केन्नाच सुखी जायना म्हणून, तो केन्नाच जिखना म्हणून. आनी कदाचित जें जालां कितें, जे मुखार सरले देवाक फटोवन आनी तें सक्सेस जालें ना, हितून कदाचित दैवी शक्ती सुद्दां आज हितून आसपाक शकता. आनी म्हाका दिसता हें करता तें पातक सद्या जे कोण आमदार वचपाचें हें करता ते पातक करता. सो पातक करता आसतना ते पातक फक्त एकटो करना, ते पातकाची जी हें आसा फळां आसा ती एक्या फॅमिलीकूय लागतात न्ही. तेंचे कांयच गुन्यांव नासतलो. हेंचे बायलेन तांकां सांगलें नासतलें तूं देवाक फटयाक आनी तुमी BJP वचा म्हणून. हेंच्या भुरग्यांनी तांकां सांगलें नासलें, हेंच्या नातवांनी तांकां सांगलें नासलें. फॅमिलीक पातक लागतलो अशें म्हणटात. ह्या पातकान गरजे भायर फॅमिलीक कित्याक इनवॉल्व करप आनी फॅमिलीक कित्याक त्रासांक घालप?
थोड्या पयशांच्या खातीर आनी थोड्या पावरा खातीर. सो हेणी पयलीं फॅमिलीक वचून विचारपाक जाय की आपूण पातक करता ओके. आनी त्या पातकांत तुमी सहभागी आसात कारण त्याचे थोडे पयशे मेळटले तुमकां मेळटले. पूण त्या पापाचें कितें जाय ते कोणाक त्रास जायत हें कोण सांगपाक शकना. सो तेन्ना त्या पापा भितर तुमी सहभागी आसा काय ना, तुमी त्या पातक शेअर करता काय ना, हें त्या आमदारांनी आपल्या बायलेक आपल्या भुरग्यांक ल्हान ल्हान थोड्याले भुरगीं आसात म्हाका ती चिंता चड आसा. हेजे पयलीं आमी पळयलां न्ही माध्यम प्रश्नाचेर जे सगळ्यांनी घराणें घातलेली आनी हें जालें तेजें कितें जालां तें आमी पळयलें आसती परिस्थिती. आनी ह्या परिस्थितीक तुमी जर देवाक अशें करून फटोवन जर हें करतात जाल्यार तेणी पयलीं आपल्या फॅमिली कडेन बसून सांगचें तेंचे कडेन उलोवचें ह्या पातक हांव करूं काय म्हणून. ह्या पातकांक तुमी सहभागी आसतले आनी ह्या पातकांक कितेंय जर नेगेटीव कितें जालें प्रॉब्लम जाले तेही सोंसपाची तुमची तयारी आसा काय ना. ह्या लिडरांनी आपल्या फॅमिली कडेन बसचें, आपल्या आवय कडेन उलोवचें, बायले कडेन उलोवचें, भावा भयणी आसल्यार भाव भयणी कडेन उलोवचें, भुरग्यां कडेन उलोवचें आनी थोड्यांक तर नात्रां जाल्लीं आसतलीं नात्रां कडेन उलोवचें. कारण तेंचे पातक हें करतले भुकप तेणी कित्याक जनरेशन्स भोगतले म्हणटात. ओके, देव बरें करूं तुमी वेळ दिलो म्हणून. आयच्या गिरीशाच्या इंटरव्यू उपरांत आज राती मोबायल ऑफ करप ना आनी सायलेंटार दवरप ना, कारण स्वता काँग्रेसीकूय दिसता की घडये फुडारांत पडपाक शकता, केन्नाय पडपाक शकता. कारण काँग्रेसूय आश्वासन दिना की फूट पडची ना. 5 जाण म्हणटा ते जे आपले कडेन भायर वचून आयिल्ले आसा तांकां सद्या तरी ते तांचेर विश्वास दवरिना. मायकल लोबोचेरूय विश्वास दवरिना, दिगंबर कामतेंचेरूय विश्वास दवरिना. लिडर ऑफ ऑपोजिशनाचे टॅक्निकल इश्यू जाल्ल्या कारणान आजुनूय तांणी नांव एनावन्स करूं ना. आनी देवाक फोटोचें न्ही अशी तांची रिक्वेस्ट मागणी, अशी कळकळीची विनवणी की देवाक फोटोची न्ही. देव बरें करूं तुमी वेळ दिलो म्हणून. हे आशिल्ले गिरीश चोडणकर. तुमी पळयतात हो इंटरव्यू ऑन युअर फेवरेट चॅनल www.goanewsup.com. चॅनल पार्टनर्स आहा RDX गोवा अँड प्रोडक्शन पार्टनर्स आहा प्रसाद देशपांडे मेंटोर, goabalance.com. आमकां फेसबुकाचेर फॉलो करा, युट्यूबाचेर सबस्क्रायब करा, इंस्टाग्रामाचेरूय फॉलो करा आनी प्लीज लायव्ह नोटिफिकेशन ऑन करा. कारण दीसभर आनी रातभर जश्यो जश्यो बातम्यो जाता तश्यो तश्यो फ्रेश अपडेट्स आमी तुमच्या मुखार घेवन येता. पळयता. Follow Goa News Hub on Instagram, Facebook, and Twitter.